नमस्कार. प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. प्रश्न क्रमांक 1 श्री कार्लोस अल्मेदा. Because I may be permitted to ask question 1B. उत्तर छापील प्रमाणे. Because I have gone through this answer, and I'm finding a lot of faults in that. I would like to ask the Honorable Chief Minister, are there any Supreme Court guidelines for employment? Any particular criteria? स्पीकर सर, एपेक्स कोर्टान जी गायडलायन दिल्या ताच्या प्रमाणे 15 मार्क फक्त इंटरव्यूक दिवपाक येता. ताज्या वयर इंटरव्यूक मार्क दिवपाक येना. ताज्या वयले मार्क सगळे क्वॉलिफिकेशनाचेर वचचे पडटा. क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे 85 मार्क आनी इंटरव्यूक जे वेरिएबल जावंक शकता, वीच कॅनॉट बी एक्झॅक्टली टॅकल्ड, कॅन बी ओनली 15%. दॅट इज ओरल. ओरल. Because apart from the 15%, now see, I'm going through the list here from number 13, I think, till number about 28. See, it is 70 marks, 70 marks, 70 marks. And I would like to ask the Honorable Chief Minister that the balance mark, what is the criteria? It is only 1 marks, and that 15% marks, how they are going to give and how they have given. स्पीकर सर, हे अनेक डिपार्टमेंटांनी केला, पण ह्या डिपार्टमेंटान सारखे टिपिकल हांगा टोटल मॅन्युप्युलेशन स्पश्ट दिसती पडटा. एकूण एक एम्प्लॉयमेंट म्हाका दिसता इन्क्लुडींग GPSC. ऑफकोर्स GPSC आय डोंट हॅव द फूल एम्प्लॉयमेंट इज मॅन्युप्युलेटेड. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान 15%ची गायडलायन म्हणल्या तेन्ना क्वॉलिफिकेशन म्हणजे क्वॉलिफिकेशनान कोण पास जाता आनी क्वॉलिफिकेशनान कोण फर्स्ट क्लास येता हाज्या भितर फरक जावचो पडटलो. म्हणजे कोणाक 45% मार्क पडल्या ताका आनी कोणाक 80% मार्क पडल्या ताका दोगांकूय जर तूं मार्क एकूच पडूंक लागले, तूं सांगता ते 25-25 आहा ते सगळ्यांक एकूच मार्क दिल्या. आनी त्यामुळे बेजिकली सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनची क्लियर वायलेशन मार्काच्या बाबतीत स्पश्ट दिसती पडटा. कारण हांव कळपाक सांगता मेंबराक, समजा 85 मार्क क्वॉलिफिकेशनाक दवरले आनी 15 मार्क इंटरव्यूक दवरले आनी 15 मार्क इंटरव्यूचे दिले, 85 पैकी सगळ्यांक 85च मार्क पडले जर तूं, जाल्यार एक्चुअली इंटरव्यू बिकम्स 100%. म्हणजे एलिजिबल आशिल्लो प्रत्येक मनीस इक्वल मार्क घेवपाक लागलो क्वॉलिफिकेशनाचेर, जाल्यार इंटरव्यूचे मार्काची पर्सेंटेज ऑटोमॅटीक वाडली, वेटेज वाडले, जाका वेटेज म्हणटा. म्हणजे प्रत्येकाक धरुया आमी 85 प्रत्येकाक दिले आनी 15 पैकी कोणाक 12 दिले आनी कोणाक 8 दिले, जाल्यार 12 तो पयलो येतलो. कारण एलिजिबल असल्या शिवाय तुमी इंटरव्यूकूच आपोवंक शकना. इंटरव्यूक 100 जाणांक आपयले आनी 100य हांचे क्वॉलिफिकेशनाक इक्वल मार्क दिले, जाल्यार म्हाका दिसता इट इज वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गायडलायन. इन दीस रिक्रुटमेंट आय सी एंटायर रिक्रुटमेंट इज वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गायडलायन. Speaker sir, here I am seeing only one name from Mormugao, like one candidate. I would like to ask Honorable Minister, what is the percentage from Satari, or how many people that are there on the list from Satari? स्पीकर सर, 70च्यान 81 पैकी 41 जाण आसा आनी 70शी संबंध आशिल्ल्या मतदारसंघात आनीक 3 आसा दारबोनाडेचे, म्हणल्यार ते उसगांव तिस्काच्या, त्यामुळे ते 41 अधिक 3. So about 60% सुमार जाले from one constituency. भितर 7 कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट आहा. ते वजा केले जाल्यार जवळ म्हाका दिसता 68, 65, 66, 68. Speaker sir, डिपार्टमेंटांनी चड आसा. हेल्थान हाज्या पेक्षा सुबेज आहा. we all know that the Chief Minister from the north, Chautala is in jail. Like anybody else here will go to jail. This is a fit case for sending someone to jail. I don't know who is involved. I would like. This is a fit case for sending someone to jail. ताणें प्रश्न अत्यंत बरो विचारलो म्हाका. हांवेनूय म्हाकाय खबर नाशिल्लें. आतां हांव अभ्यास करता म्हाका ज्यो भानगडी दिसपाक लागल्या त्यो पळयत. स्पीकर सर, हांव हाज्या पेक्षा एक वाक्य फुडें वता, जी गजाल ताका लक्षांत आयलेली हांव नको. 17 नंबर, सिरियल नंबर 17, एनेक्शर 1,
The date of, मातशें म्हाका seriously हे दिया. Date of advertisement is 9/7/2009. Employment exchange is 30/9/2009. म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एडवर्टायज करून ज्या वेळार पळय हे आता इंटरव्यू त्या वेळार एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर केला. 4 सिरियल नंबर 49. Date of advertisement is 4/8/2010. Post field worker 7. Serial number 49. Date of employment registration is 7/12/2010, which is after the closure of the advertisement. Speaker sir, आनीकूय म्हाका केसी मेळटा ज्या जाग्यार अशें लक्षांत येता 71 सिरियल नंबर field assistant. Date of application 18/3/2011. Date of employment registration 1/6/2011. 3 महिन्यानंतर. Serial number 72. 28/5/2011. Date of application advertisement. Employment exchange date 16/6, probably out of the date of last date. मागीर आनीकूय आसात काही गजाली, पण मार्काच्या संदर्भात सगळे घोळूच घोळ दिसती पडटा. केन्ना 70 दिल्या, केन्ना 85 दिल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनाची म्हाका पूर्ण पायमल्ली जाका मराठीन शब्द वापरता, म्हणजे पांया मुनाक घालून सगळें चिड्डप, तशी सगळी चिड्डप हांगा केल्ली आसा. आनी त्यामुळे दिस इज अ फिट केस फॉर गिवींग इट टू एंटी करप्शन ऑर लोकायुक्त. खंयचो जाय तुका? The Speaker sir, here like corruption is rampant in this file. I don't know, as per the records that are there. I agree. I think somebody should be held responsible, and I want to assure the Chief Minister that he is going to refer this case to Lokayukta. I asked him a reverse question: where you want it to be put, anti-corruption or crime branch guy, Lokayukta? What is your choice? Wherever somebody will go to jail, Speaker sir. कोण जेलीन वतलो ते हांव नकळो, पण I have asked the choice. I can't sell someone to jail. द जेलीन धाडपाचें काम म्हाका दिसता पुलीस नाल्यार लोकायुक्ताकूच करचें पडटलें. Justice will be faster. करचें पडटलें. Which you choose? Whichever you want, Chief Minister. Okay, Speaker sir, I choice is will. yours. Only action should be fast. I will do a preliminary investigation through vigilance immediately, because I prima facie find manipulation in employment, which I found. There are some questions by members on health. The question did not come. There also I have found similar type of manipulation. All these cases we will do preliminary investigation immediately before the month end. And I promise that before this house closes, I will take decision where to hand over the case. श्री गणेश गावकर. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे सिरियल नंबर ऑलरेडी सांगल्या की डेट ऑफ ॲडवर्टायजमेंट आणि डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, म्हाका माननीय मंत्र्या कडच्यान जाणून घेवपा जाय की खंयच्याय मंत्र्या कडेन जेन्ना पळय डिपार्टमेंट आसता, पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट, त्या एरियेच्याच लोकांक क्वॉलिफिकेशन आसता काय कितें? आनी दुसरो सप्लिमेंटरी म्हजो असो आसा, अशें दिसता हाजे वयल्यान 44 हांवें सांगलें, 44 आउट ऑफ 81-7 कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट एंड पॅट्स काडले जाल्यार ऑलमोस्ट 70 पैकी 44, सो 65-66 कितें तरी % जाता, म्हणजे 65 वयर जाता. आन्सर सीजे दिला स्पीकर सर. The candidates were recruited on the recommendation of Departmental Selection Committee as per their merit. आता सिलेक्शन कमिटी पर्टिक्युलर मंत्र्याक जाय तें करता काय बेस्ड ऑन मेरीट करता? आनी मेरीट करता जाल्यार माननीय मंत्र्यांनी म्हाका उत्तर दिवचें की हे जे पळय आतां वायल स्क्रुटिनी ज्यो डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळ्या तेजेर कितें करूं सोदता? स्पीकर सर, मेरिटाचेर जावन ना हें हांवें ऑलरेडी मान्य केल्लें आसा. दीस मेरीट इज, I don't know what kind of merit it is, but there is a manipulation in the merits. As very clearly indicated, employment exchange सुद्धा मागीर केला. हेल्थान आमकां थोड्या जाग्यार अशें सांबाळ लक्षांत आयलें की अर्ज नासतना नोकरी मेळ्ळ्या आनी तक्रार येताली इलेक्शनाच्या वेळार की अपॉइंटमेंट लेटर वाटीत कोण कोण भोंवतात म्हणून. त्यामुळे हांव इतलेंच सांगता की हांगा मेरिटाचो अर्थ घेता आसतना
मातसो तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करूंक जाय आनी म्हणूनच हांवें आतांच सांगलें की हांव हे सगळे मॅटर विजिलन्स हाका प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन करपाक इमिजिएटली दिता, आयच्या आयज दिता आनी आय वील गिव देम एक्झॅक्टली टुडे इज 16 आय वील गिव देम एक्झॅक्टली 2 weeks अप टू 30th ऑफ दीस मंथ टू गिव मी पी 2 तारखेक तुमकां हांव कितें जालें तें सांगता एक्झॅक्टली. प्रायमा फेशिया इट इज अ फिट केस टू फॉलो चौटालाज फुटस्टेप. हां हांगाय घेतले म्हणून हांवें सांगलें हांगाय घेतले आसूंक शकता किंवा आनीक कितें केलां. पयशेच घेवंक जाय अशें आसता अशें ना. नेपोटिजम, मॅन्युप्युलेशन सगळे हां ताणें चौटाला काडला, हांवें काडूं ना. डॉक्टर प्रश्न विचारले प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंत. कारण हे ओरल वगैरे घेतात ते तुमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स असतात. बरेचशे फावटी अजून एक गोष्ट लक्षात येता की हांचे रिलेटिव्स जे आसा हांकां खंय तरी फेवर केलो वता, तांकां चड मार्क्स दिले वता. हांचेर खरेंच चवकशी जातली काय कितें आमी पळयता गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. त्याच बरोबर जेन्ना जेन्ना फेवरिजम जे आसा पळय न्हू हांचे आमी पळयता ज्या ज्या डिपार्टमेंटान जांचे रिलेटिव्स असतात आयदर खंयचेय खातें आसूं तें त्यांचे ओरल घेवपी आसतात त्यांचे आपल्या खंय तरी ऑफिसर्सांक धरून तांकां फेवरिजम केले वता. अश्यो केसीस जर डिटेक्ट जाल्यो मान्य सरकाराच्या समोर हाडून दिल्यो आसत जाल्यार त्या अधिकाऱ्यांचेर चवकशी जातली काय कितें आनी ती चवकशी जावपाक जाय. स्पीकर सर एका बाबतीक हांव क्लियर सांगूंक सोदतां की जर डायरेक्ट रिलेटीव आसत फॅमिली मेंबर जाल्यार दॅट DPC मेंबर शूड रिस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम कंडक्टींग दॅट पर्टिक्युलर ओरल. पण ओरल मार्काचेर हांव काही एक कारवाई करूंक शकना कारण सुप्रीम कोर्टान सुद्दां 15 मार्क ओरलाक दिल्या पळय. दॅट सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन दॅट मच फ्लेक्सिबिलिटी टू द DPC म्हणजे जे गव्हर्मेंट आहा ताका टू डिसायड हू इज बेटर. देर इज अ ओरल म्हणपाचो अर्थूच असो आहा. Why did Supreme Court say 15, not more than 15% to oral? That is because Supreme Court realized that sometimes the difference between two qualified candidates can be very narrow. If there are two people who are 40 marks each, suppose, out of 85, then oral decides who goes. But that does not mean you have to create a situation where qualification marks has to be equal or brought to that equality level. That should be genuinely equal. म्हणजे कशें आसा उदाहरण मार्क आसूंक शकता क्वॉलिफायींग एग्जाम. आमी आतां वी आर इशुईंग नोटिफिकेशन टू डिसायड द मार्क्स कारण आमकां अशें लक्षांत येता की प्रत्येक जाण वेगवेगळे पॅरामिटर फॉलो करता. सो वी आर इशुईंग मार्क शेअरिंग हाऊ द मार्क शूड बी स्प्लीट एंड वी आर मेकिंग दॅट ट्रान्सपरंट ओपन प्रोसेस. सो क्वॉलिफिकेशनाक समजा 50% आसा, काही केसींनी 50 आसूंक शकता, काही केसींनी 60 आसूंक शकता. बट इट शूड बी प्री डिक्लेअर्ड एंड इट शूड बी व्हेरी क्लियरली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. 60 आसा क्वॉलिफिकेशन सगळ्यांक 60 पडले जाल्यार मागीर ओरलाक इम्पॉर्टन्स येता. अदरवायज आय कॅनॉट डिस्प्यूट ऑन द ओरल मार्क्स. ओरल मार्क्स हॅज टू बी एक्सेप्टेड एज गिवन बाय DPC. देर कॅन बी नो एक्सेप्ट where a person has a direct relation who is being interviewed and he is present, direct family relation. कारण गोंयान फॅमिली म्हणली आनी रिलेशन म्हणलो जाल्यार हांगा प्रत्येक जाण एकामेकाचो रिलेशन आसता. बरेचशे फावटी त्या खात्यात असलेल्या सकयल्या कर्मचाऱ्यांचे बरे संबंध असल्या कारणान बरेचशे फावटी जावं शकता. आमी म्हणटा की सरकार करप्शन करिना मान्य आसा, पण खंय तरी ब्युरोक्रेट्स करता काय कितें हाजेरूय नजर दवरपाची अत्यंत गरज आसा. स्पेसिफीक केस जर लक्षात आयली एक अनडिजर्विंग कॅन्डिडेटाक फक्त ओरलीमुळेच वयर आयला, स्पेसिफीक केस लक्षात आयली जाल्यार त्या केसीची इन्क्वायरी जावपाक शकता. पण केवळ त्या हातून खात्यान आतां इन शॉर्ट सांगता गोंयच्या सगळ्या खात्यांनी म्हजो कोण ना कोण तरी नातेवाईक आसतलो, तुजो कोण ना कोण तरी नातेवाईक आसतलो, हांगा हावजान आशिल्ल्या कोणाचो ना कोण तरी नातेवाईक आसतलो. गोंयान नात्याचेर जर तो हांव डिस्क्वॉलिफिकेशन करूंक शकलो लागलो ओरली जाल्यार प्रॉब्लेम येतलो. इफ यू रियलायज अ स्पेसिफीक केस वेर देर इज एन excessive marking by which he is selected